सर आम्ही आता हे बजेट चलोवपाक तुमचे कितें एक्सपेक्टेशन आहा बजेटाक? लक्षात घेवपाक एक गजाल सामकें 2024च्या इलेक्शनाक धरून ह्या फावट भरपूर प्रॉमिस जातली, हाजे बद्दल कोणाकूच दुमत आसपा जायना. फाटली जी बजेट प्रोविजन्स केल्ली जावं फाटली जी अनफुलफिल्ड बजेट प्रॉमिसीस आसा ती जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता सरकार आतां जो करतलो, जशें आमच्या वेंजे बाबांनी म्हणलें किंवा आमच्या MLAंनी म्हणलें की दीज आर गोइंग टू बी जुमला बजेट इज गोइंग टू बी अ जुमला बजेट ओनली. लास्ट टायमची जी बजेट फुलफिलमेंट अनफुलफिल्ड प्रॉमिसीस आसा तातूंत मेजर जे आसा पळय द मेजर विच इज दॅट वन इज सिलिंडर. तांणी सांगिल्लें की 3 सिलिंडर प्रत्येक घराक फ्री मेळटले म्हणून वर्साक, ते अनफुलफिल्ड प्रॉमिसीस आसा. एज्युकेशनाच्या रिक्रुटमेंट रुल्स द न्यू वन which was supposed to be framed, that has also not been done. उदकाक कडेन म्हाका दिसता ताणें सांगिल्लें की वील डू फ्लड मॅनेजमेंट. तो प्रॉब्लेम ताणें सॉल्व केलो, म्हादय कर्नाटकाक दिवन. सो म्हाका दिसता तो प्रॉब्लेम जावचो ना, कारण माजर सुकल्या उपरांत थंय फ्लड जावपाचो प्रश्नच आसा. सो बेसिकली जे प्रॉमिसीस लास्ट टायम केल्ले अशे खुबशे प्रॉमिसीस आसा. बेसिकली टू मेक अ पेंजीम बस स्टँड अ बेटर बस स्टँड और इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ही सगळी लास्ट टायमची अनफुलफिल्ड प्रॉमिसीस. ही सगळी जर फुलफील करपाक शकना जाल्यार वॉट मोर डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दीस बजेट? ओनली जुमला बजेट, बिकॉज 24 इलेक्शन्स वील बी इन सायट फॉर देम.